भारतीय रिझर्व्ह बँकेन महात्मा गांधीच्या वळेरेंत 20 रुपयांची नवी नोट वापरांत हाडपाचें जाहीर केलां. 5व्या आनी हळडुव्या रंगाची ही नोट रोखडीच बाजारांत येतली म्हणपाचें कळटा. ह्या नोटीचेर सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत हांची सय आसतली. ह्या नोटीच्या फाटल्या भागाचेर एलोरा गुफांचें चित्र आसतलें. ते भारताच्या गिरेस्त संस्कृतायेचें दर्शन घडयतले अशें रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी सांगतात. ह्यान पयलीं RBIच्या 20 रुपयांच्या वळेरेंतल्यो सगळ्यो नोटी चालनात उरतल्यो. ह्या नोटींचें माप 63 मिलीमीटर बाय 129 मिलीमीटर आसतलें. ह्या नोटीच्या मदेगात महात्मा गांधींचो फोटो आसा. तशेंच RBI भारत इंडिया आनी 20 ही उतरां आसून गव्हर्नराची सय आनी उत्तर कलम आनी गांधीजीच्या उजव्या वटेन RBIचें चिन्ह आसा. तशेंच अशोका स्तंभ आसून वॉटरमार्कान 20 ही संख्या आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.